नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे प्रुडंटाच्या राजकारणात. आज प्रुडंटाचे राजकारण पावला बिचोले, एक अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी जंय मोठी लढत जावं शकता अशी शक्यता आसा. आणि आमच्या बरोबर आसात हांगचे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट डॉक्टर चंद्रकांत शेटये. सर नमस्कार, स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. सांगा. पयले सुवातेर तुमचे कॅम्पेन कशी चल्ल्या? एकदम फर्स्ट क्लास चल्ला. आमचो सगळीकडे आमचे भवन जाल्लो आसा, बरो प्रतिसाद आसा. सो आतां हे लास्ट 2 दिवस रावल्ले आसात कॅम्पेनीचे. लोकांचे जेन्ना हांव भवन पळयलें तेन्ना लोकांच्या तोंडार क्लियर कट दिसतालें की तांकां हो बदल हो जायो आनी नवो फेस हो जावो. सो हे लोकांनी ठरयल्लें आसा ऑलरेडी. लोकांन बदल जाय हो थरयला बरोबर आहा, पण हांगा जे तुमच्या अगेन्स्ट जे तुमचे ऑपोजीट जे ओपोनंट जे आसात ते अशें म्हणटात की हाय स्ट्रेचराचे म्हणजे स्पीकर किंवा आदलो एक आमदार आणि असे भोव आहा. तेन्ना इतके समजून सुद्धा तुम्ही इंडिपेंडंट लढत दिवप कितें सिक्रेट? हांव खूब वर्सां जालीं समाजकारणान आसा. राजकारणान लास्ट 1.5-2 वर्सां आसा. ताच्या पयलीं म्हजो भाव आशिल्लो लास्ट 10-15 वर्सां राजकारणात जिल्हा परिशद मेंबर आशिल्लो. आमी 2दा जिल्हा परिशद इलेक्शनय केला आनी ते जिखलाय बी. आनी ते अगेन्स्ट 2दा आमी अगेन्स्ट जिखला, ते BJPच्या अगेन्स्टूच जिखला. लास्ट 1 वर्स जेन्ना हांव राजकारणांत उरतलो तेन्ना सगळ्यांक सांगलेलें हांव अपक्ष रावतलो म्हणून. हांव इलेक्शनाक वचच्या पयलीं क्लियर केल्लें आसा, हांव जर एकदां कोणाक शब्द दीत जाल्यार तो हांव बदलना. हांव संदी सादू राजकारणी न्ही जो एके पार्टीर इलेक्शन करता, काम जावंक जाय म्हणून दुसरे पार्टी कडेन सोयरीगत करता आनी पयशे जाय जाल्यार मागीर TMC कडेन वता. असलो हांव न्ही कॅन्डिडेट. हांव असोय कॅन्डिडेट न्ही आज नाका म्हणटा फाल्यां जाय म्हणटा, असोय फर्म न्ही. सो त्या खातीर हांव जर एकदां शब्द खंयचो दिलो जाल्यार लोकांनी ठाम रावचें. म्हाका लोकांचो विश्वासघात करचो नासलो. म्हाका लोकांनी टिकेट दिला आनी ह्या म्हाका राजकारणांत म्हाका लोकांची टिकेट इम्पॉर्टंट आसा, पक्षाची टिकेट इम्पॉर्टंट ना म्हाका सद्या. अशें म्हणटात की तुमकां पक्षाची टिकेट आशिल्ली, ती व्हडल्या पक्षाची टिकेट आशिल्ली, सगळ्याच पक्षांची आशिल्ली आनी विद्यमान जे ह्या सरकार आहा तांची टिकेट आशिल्ली. तरी सुद्दां येदे व्हडली टिकेट तुमी हें करप ठुकरावप म्हणजे हातूंत कितें तुमचें कॉन्फिडन्स लेवल सांगा? पळय, म्हजो क्लियर सांगता, हांव कोणाची टिकेट ठुकरावंक ना. म्हाका फक्त लोकांचो विश्वासघात करपाचो नासलो. म्हाका म्हज्या शब्दाचेर बदल दिवंक जाय. म्हाजे कडेन जेन्ना हांव सुरू केलें राजकारण ते कितकेशे लोक जॉयन जाले, हांव अपक्ष म्हणून जॉयन जाले. फाल्यां हांव तांकां कितें उत्तर दितलो? म्हाका तांचे भावना इम्पॉर्टंट आसात. राजकारणांत म्हणटा ते म्हजे भावना इम्पॉर्टंट ना. त्या जर पक्षाची आज टिकेट घेतली, आज म्हाका सगळे रेडीमेड आसतले आसले, कदाचित आमदारूय जातलो आसलो हांव, फुडें हांव नको कितें जातलें आसलें तें. पण म्हाका लोकांच्या भावनाचो कदर आसा. हांव लोकां खातीर हांगा आयिल्लो आसा, लोकांचो विकास घडोवपाक आयिल्लो आसा, बिचोली शहराचो विकास, बेरोजगारी कमी करपाचो आयला. आनी सगळ्यात पयलीं सांगलेलें आसा, हांव राजकारण करून येवंक ना, हांव समाजकारण करपाक आसा आनी सक्षम समाजकारण करपाक आसा. परत परत तुम्ही एकूच म्हणटात, तुम्ही क्लीन राजकारण करूंक आयल्यात, तुम्ही टिकेट न्हयकारली. जाल्यार आज जे चल्लां गोंयान, जें राजकारण चल्लां ताजे बद्दल तुमचें कितें मत? किंवा दल बदल किंवा सगळें राजकारण ताजेर तुमचें कितें मत? पळय, आमी राजकारण म्हणटात डर्टी जाल्यार डर्टी कोणी केला? आमीच लोकांनी केला. हांव सगळ्यांक बदलू शकना, पण हांव तरी बदलू शकता न्ही. आनी म्हाका सदांच खरें आसा, लोक सत्या सायटीक रावतले, तुका खऱ्या सायटीक रावतले. आनी बिचोलीचे लोक आमी स्वाभिमानी लोक. पयशांक लोकांक कोणाक दिसत की 2 दिसांक आमी पयशे वाडटले, कोणाक दिसत आमी सोरो वाडटले आनी आसात लोक खूब बोवाळ घालताले म्हज्या नांवान की दोतोर पयशे वाडटले, सोरो वाडटलो. तुमी लास्ट 2-3 दिसाची हिस्ट्री पळयात, ऑपोजिशनाचे आज सोरो वाडटना गाडी धरलेली आसा. आज सकाळीं पयशे ऑपोजिशनाचे कोणचे रुलींगचे आमचे जे रुलींग आसा तांचे पयशे वाडटना दिसले. सो हेतून क्लियर जाता म्हणजे पळयात तुका ते कितले हे जाल्ले आसात, ते तांकां कळलेले आसा तांच्या पांया सकयल. म्हणून हे सगळे धंदे करता. हांव असले करना, म्हणजे कार्यकर्तेय करनात. आमी शांतपणे काम करतात. इनफॅक्ट हे इतलें जातूक सुनी आमचें कितें नसतना ते कितें उलयतात, आमी व्हडलेशें धरनात. हेंचे जातूक सुनी तुमी आमचे पळयात, आमचे कार्यकर्ते कांयच उलयनात. आमकां हे राजकारण असलें करचेंच ना. तांचो सोरो धरलो म्हणून आमी कमेंट करनात. आज गुंडाइजम चालू जाल्लें आसा. इमॅजीन करा, हे जे गुंडाइजम सुरू जाल्लें आसा निवडच्या पयलीं, हांकां जर तुमी निवडून दिशात जाल्यार कितें जातलें? गांवांतल्या लोकांक हे लोक दवरपाचे ना, लोकांनी हेच्या वयल्यान घेवपाचो. आज वचत त्या गांवांनी गुंडाइजम चल्लें आसा, कित्या खातीर? अशें म्हणटात की तुमी टिकेट न्हयकारली खरी, अशेंय म्हणटात की थोडे पक्ष तुमकां भितरल्यान अंडर करंट जो आहा तुमकां आहा, तुमी सपोर्ट करतात. खरें काय कितें? पळय, म्हाका खुबशे लोक सपोर्ट करतात आनी अनकंडिशनल सपोर्ट आसा. आतां रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, कांबळे ग्रुप तांच्यांनी सपोर्ट केला.
आमचे मायनींग फ्रंटान सपोर्ट केल्लो आसा म्हाका, आपान सपोर्ट केल्लो आसा. आनी एक सांगता, हांव राजकारणांत आतां नवो आयला, सो म्हजे कांय लोक जे आसा ते खंयचे तरी पक्षाचे पयलीं आशिल्ले, सो सगळ्या पक्षाचे म्हाका लोक सपोर्ट करता आनी हांव सगळ्यांक वेलकम करता. आय वेलकम. आनी आनीचंय कोणी म्हाका सपोर्ट करता जाल्यार तेंच्या मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही म्हणटात की तुम्ही राजकारणात नवीन, हय हय. आणि आज पर्यंत जे राजकारण चल्लां ते खंयच्या लेवलाचेर चल्लां आणि आज मेरेन कशें चल्लां ते सगळें तुमकां खबर आहा. खबर आसा. नवीन एंट्री जी जेन्ना जाता एक खंय तरी हें आसता, भंयसो आसता, हें आसता, तें आसा काय ना? व्हडलोसो काय भंय ना. म्हजो लोकांचेर म्हज्या लोकांचेर इतलो विश्वास आसा की म्हज्या पेक्षा विश्वास आसा. कदाचित हांव सायटीक सरून ह्या युद्धासून हे सायटीक सरचे ना. हे सगळे जे लोक आसात ते सरचे ना. सो त्यामुळे सायडीक सरपाचे यत्न केला सो तेवढून हाडटले तुमकां परत. ना जाल्यार आज पळयात, म्हज्या कडेन मनी पावर ना, मसल पावर ना, हां, म्हज्या कडेन गव्हर्मेंट मशिनरी ना, म्हज्या कडेन हेज अ कॅन्डिडेट म्हणून कितें आसा ते लोकांनीच सांगचें, कांयच ना, तरी लोक आसा. हेचो अर्थ कितें? लोकांक खबर आसा, क्लियर कट खबर आसा. तांकां असो सक्षम कॅन्डिडेट जाय जो बिचोलीचो विकास घडोवंक शकता, बिचोली बेरोजगारी कमी शकता. लास्ट 20 वर्सां बिचोलीन एक इंडस्ट्री येवंक ना. खंय न्हिदलेले आमदार. 2001 20 इंडस्ट्रियल इस्टेट गोंयाक अलॉट जाल्यात. म्हटलं 19 सुरू जाले, एक आमची उसब इंडस्ट्री सुरू जावंक ना. आमच्या प्रेझेंट एमएलएन ते इंडस्ट्रीन सादें एक सायड इन्स्पेक्शन करूंक ना, सादें एक IDCक लेटर बरोवंक ना. हेचो अर्थ भुरग्यांक जॉब जाय ही कितली कळवळ आसा ती लोकांनी ठरोवपाची. हांगा इंडस्ट्रियल युनीट बंद आसात, ताचेर कोण आवाज उखलिना. चालू आसलेले बंद जाले कोण उलयनात, वचोनी म्हणटात, बेकार जावनी म्हणटात. गोंयभर टुरिजम आसा, बिचोलेन कित्याक टुरिजम ना? बिचोले आमचो मतदारसंघ इतलो ब्युटिफूल आसा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या बॉर्डरीर आसा. हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर काय करूं ना. तुम्ही म्हणटा तुमचे मनी पावर ना, मसल पावर ना, काय ना. काय ना. मागीर तुमच्या फाटल्यान लोक कित्याक उबे आशिल्ले? तुमचे भितर अशें आसा कितें? तुमी केलें अशें कितें? तुमी जादू कितें केलो की तुमी इतके तुमचे सगळे तुमच्या फाटी उबे आहात? सगळ्यांक खबर आसा, दोतोरान 20 वर्सां पयलीं स्कुटरीर क्लिनीक सुरू केल्ले, रेंटेड जाग्यान क्लिनीक सुरू केल्ले, 2 स्टाफ केले. आज दोतोरा कडेन 300 स्टाफ आसात, 3 हॉस्पिटलां आसात, 8 क्लिनीक आसात, डिस्ट्रिब्युटरशीप आसा, रियल इस्टेट आसा, हॉटेल आसा. दोतोर 16 तास काम करपी, शब्दाक बदलपी न्हू. 50 वर्सां जालीं, केन्ना कोणाक फटोवंक ना, कोणी तें सांगपाचें, हेची टोपी हेच्या माथ्यार ना, केन्ना कोणाच्या फाटल्यानय मारूंक ना, फुडल्यान ती सोडूच. सो इतको लोकांक खबर आसा, लोक आसा, लोकांक खबर आसा डॉक्टर कसो मनीस तो, एक भावनीक मनीस. 2002 प्रॅक्टीस केला. लास्ट 20 वर्सां सगळ्या रोटरीची ऑपरेशनां करता, अक्रॉस द ब्रीज मांडवीन. म्हाका दिसता गोंयान हांव एकमेव दोळ्याचो दोतोर जे सगळ्या रोटरी आनी लॉयन्साची करता. बाकीचे डॉक्टर थोडी करता, पण मॅक्झिमम करता. 2006 पासून हांव बिचोलेन कॅम्प करतालो, तेन्ना हांव चिंतूंक सुद्दां नासलें राजकारणान येतलो म्हणून. सो राजकारणी आता 300 स्टाफ आसा, भितलो त्याच्या वयले 50% स्टाफ जो आसा तो आमचो बिचोले मतदारसंघातलो आसा. थोडो स्टाफ आसा 10-15 वर्सां, 7-8 वर्सां. तेन्ना राजकारण चिंतून खबर आसलेलो भावनीक, दोतोर खंय इमोशनल. सो इमोशनल लोक पॉलिटिक्सान चलता काय कितें? म्हणजे मातशें तरी श्रूड आसपाक जाय, चलता काय कितें? हांव जर श्रूड नसलो जाल्यार म्हजो सगळ्यांनी IT रिटर्न पळोवपाचो. येदो व्हडलो IT रिटर्न नासतलो आसलो. बिझनेस इज नॉट एन जोक, इज नॉट एन कप ऑफ टी फॉर एवरीबडी. हां, सगळे जाण एक्सेप्ट करतले. श्रूड आसात, पण कशें दुसऱ्याक टोपी घालप हेका श्रूड म्हणनात. श्रूड हेका यू हॅव टू शो द स्मार्टनेस एट द रायट प्लेस. निकले रे तशें आसता तें तुका. सो मेन म्हजें कशें आसता, म्हजें स्टायल नासता, शो नासता. सगळे जाण एग्री करतले हांव सक्सेसफूल प्रॅक्टिशनर, सक्सेसफूल हॉस्पिटल ओनर आसा. स्टायल ना, शो ना, काम जाय, रात दीस त्या कामा खातीर. ते प्रोफेशनली कशें मॅनेज जातले, लॉजिकली कशें जातले, हाचेर लक्ष आसात. तुमी सांगपाचें म्हज्या बरोबरचे कॅन्डिडेट आसा त्यांचो धंदो कितें तो पयलो सांगपाचो. तांच्या घरान रोज जेवण कशें चलता तें सांगपाचें. सिंपल आसा. आमी आतां मुळावे वा थळावे प्रश्नाचेर येवया. आज मेरेन इतकी सरकारां आयलीं, सरकारां गेलीं, विद्यमान सरकार आसा. अशें बिचोलेन कितें जाय आसलें जें जालें ना? बिचोलेन खुबश्यो गोश्टी जाय आशिल्ले. बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर, रवींद्र भवन म्हणा, सांखळे कित्याक गेले. सादें स्विमींग पूल आमच्या भुरग्यांक सांखळे वचचें पडटा नाल्यार म्हापशां. आमचो बस स्टँड थिंगा पडटा, त्या बस स्टँडा सकयल रावपाक भंय दिसता. वचून चॅक करात तुमी. रिनोवेट आनी खंयचोच जाता. हांव दुसऱ्या शहराच्या अगेन्स्ट ना, म्हाका बिचोलीच्या आमच्या शहराचें पडलें. अपग्रेडेशन ऑफ हॉस्पिटल दुसरी कडेन जाता, सांखळे वाळपय जाता, बिचोलचें कित्याक जायना? तालुको बिचोले काय सांखळे? खंय तेन्ना आमचे आमदार आशिल्ले, खंय आमचे लोकप्रतिनिधी तेन्ना आशिल्ले. आज म्हणटात ऑपोजिशन MLA आपण सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आसतलें. म्हाका विचारूंक जाय सुपर स्पेशालिटीचो मिनींग कितें?
तुम्ही सांगात रिपोर्टर म्हणजे सुपर स्पेशालिटी जर बिचोले आयली जाल्यार GMC बंद करची पडटली न्ही. सुपर स्पेशालिटी खंय आसा? GMC सुद्दां अजून फुल फ्लॅज जावंक ना सुपर स्पेशालिटी. बेश्टे लोकांक सांगपाक जाय म्हणून सांगपाचें ना. येस वी वील अपग्रेड द हॉस्पिटल बट इट वील बी मेड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. कित्याक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमचें आसूल आसा. हांगा MBBS डॉक्टर ना. MBBS जातून फुडें स्पेशलिस्ट डॉक्टर न्ही. मागीर सुपर स्पेशालिटी. यू कांट जस्ट जम्प फ्रॉम MBBS टू सुपर. अशें खुबशीं उदाहरणां आसा एक्सप्लेनेशन दिवपाक गेल्यार. रोजगार म्हणलो तुमी रोजगार अशें म्हणटात की रोजगार हो युनिवर्सल इशू हांगा प्रॉब्लेम आसा. जाल्यार बिचोलेन म्हणू शकता की वाठार मातसो पयस पडटा मेन सिटी लागना किंवा अशें लागना. सो जेन्ना तुमी उलयतात रोजगाराचे किंवा तुमी कितें विचार आसा तुमचे कितें विचार आसा काय कितें तुमचें कितें विजन आसा काय कितें? आमी डिचोलीचे लोक लकी आसात. आमच्या कडेन हांगा एक इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा आनी ही अशी इंडस्ट्रियल आसा 10 किलोमिटराचेर एअरपोर्ट आसा मोपा एअरपोर्ट. 8-10 किलोमिटराचेर आमचें रेल्वे स्टेशन आसा. वेल प्लॅन आसा. सो हो चान्स आसा. कदाचित सगळ्या मतदारसंघांक ना थिंगा ऑलरेडी इंडस्ट्री आतां बिचोलीची आमच्या सिटीची इंडस्ट्रियल आसा. हांव तेचेर व्हडलें उलयना कित्याक व्हडलेशें काय करूं शकचो ना. पण ही नवी आसा थंय युनिट हाडूं शकता. आनी आमच्या गोव्यान न्ही फार्मा कंपनी 22,000 जॉब दिल्ले आसा. तुमी चॅक करात. 10% ऑफ जो एक्सपोर्ट जाता वखदाचो इज डन फ्रॉम गोवा. सो गोवा इज ऑलमोस्ट लायक अ फार्मा हब. नॉन पोल्युटिंग इंडस्ट्रीज आनी हातून स्कील आनी अनस्कील दोनूयक जॉब दिवंक शकता. सो हांगा फार्मा कंपनी हाडपाची आसा. इनफॅक्ट आमच्या उसब इंडस्ट्रियल एके कंपनीन जागा सुद्दां घेतल्या 2017. अजून अलॉट कित्याक जावन ह्या प्रश्नाचें उत्तर जाय. ते कंपनीन हांगा अलॉट जायना म्हणून दुसरे कडेन घेवन आपलो प्लांटूय सुरू केला. सगळ्यांक खबर आसा. आतां कशें आसा इलेक्शन आयले लोक म्हणून ट्रायंग टू म्हणजे वर तांचे जे पार्टीचे वर्कर ते कन्विन्स करतात आमी अशें करतले तशें करतले. पूण म्हजो एकूच प्रश्न आसतना कित्याक करूं ना? लोकांक खबर आसा दोतोर शेटयेक खंयचेय गोश्टीचो चान्स मेळ्ळो ऑपॉर्च्युनिटी केन्नाच सोडचो ना. करियरान केन्ना 50 वर्सां सोडूं ना जाल्यार आज कित्याक सोडटलो? प्रत्येक ऑपॉर्च्युनिटी आयली आय टूक अ चान्स ऑफ इट. हें दिसता तुमकां सांगपाची गरज ना. हें जालें रोजगार किंवा नोकरी खातीर. अशे आनी खूब इशू आसा. अशें म्हणटात की हांगा लागींच म्हणजे पाणी पुरवण जी आहा हांगा लागीं इतकी आसा तरी सुद्दां हांगा खंय उदकाची किल्लत आसा थोड्या गांवांनी. बरोबर. सिवरेज. सो हे इशू कशे उरले आज मेरेन? आमकां एक सांगता घरांतलो जर करतो पुरुश कांयच काम करना असो गांवार भोंवन येवन जेवता जाल्यार मागीर कितें जातलें त्या घराचें? घरांत खूब नीड आसतात. येवपाचें लोकांनी हाच्या वयल्यान. म्हणजे आता जेन्ना पळया तुमी परतून सुरेश जायच न्हू STP जायच. आमचे बिचोले तशे पयशे जाल्यार लो लायींग. आमच्या लोकांची घरां जवळ जवळ आसा. STP जाय. खूब प्रॉब्लेम जाता. काल हांव एके बिल्डिंगेन बसलेलो तांकां सदां म्युनिसिपालिटीची लेटर येता. हांव म्हटलें आयडियली कितें ती म्हणटात ना आतां स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट घालूं जाय. तांकां परवडना न्ही ते 20 ते 30 लाख पडटा. हांगा सिवरेज जायच तुका. बाकीच्या शहरांनी घातला पूण कोणी तरी फुडाकार घेवन जावंक जाय न्ही. दॅट ओन्ली अ लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह येवंक जाय. एक तर ते कितें थिंगा तो प्रॉब्लेम आसा हो अंडरस्टँड जावपाक जाय आनी तो कसो सॉल्व जाता तेचें सोल्युशन जावपाक जाय. टेक्निकली कोण सावंड ना अशें म्हणटा तुमी? सावंड ना म्हणजे तांच्यांनी तशें आपली यूज करूंक ना आसतली. पळय एक लक्षान आसा हांव इतले दीस आतां कॅम्पेनींग केलां हांव केन्नाच दुसऱ्याचे अगेन्स्ट काय हें करूं ना. म्हाका उलोवपाची इच्छा नासता पूण केन्ना केन्ना उलोवचें पडटा. हांव कोणाक म्हणना की कोण हें हुशार अशें कांयच म्हणना. हांव करून दाखयतलो इतलें सांगता हांव कितें कितें तें. म्हणजे तुमी जेन्ना कोणाक काय म्हणूं सोदना म्हणजे कितें तुमकां अशें फुडलें फ्युचर कितें अशें आसा काय पॉलिटिकली अशें? म्हाका कांयच ना. आय एम नॉट स्कॅर्ड. जर हांव इतलो भियारलो आसलेलो जाल्यार हांव असो नासतलोच आसलो. सिंपल कितें आसता न्ही मनशान सदां करून दाखोवचें. करच्या पयलीं उलोवप ना. हांव केन्नाच करच्या पयलीं उलयना. करून दाखयता. म्हणजे हे आयडियाज आसा. हांव वचन सगळें दिलां. हांव कित्याक उलयना न्ही जो पर्यंत करून दाखयना तो पर्यंत कितें आसा. म्हाका लोकांक कशें आसा खबर आसा बाबा कोण कितें करूं शकता. म्हजो करियर पळोवंक शकतात. म्हजी लास्ट 50 वर्सां पळोवंक शकतात आनी तांची लास्ट तांचोय फाटलो करियर पळोवंक शकता. पळोवपाचें कोणी कितले दिवे लायल्यात ते खंय दिवे लायल्यात ते कशें आसा. आतां कॉम्पिटिशन वाडलां. इवन पॉलिटिक्सान कॉम्पिटिशन वाडलां. म्हणजे ट्रेडिशनल जे हें आसलें जे कॅम्पेनींग किंवा हें आसलें आमी जेन्ना पयलीं करताले आनी आतां करताले तातूंत खुबसो फरक पडला. सो हो फरक जो कॉमन मॅन जो आसा वोटर जो आहा
ताका जाणवला काय कितें म्हणजे तातून तांची मानसिकता बदलल्या काय कितें बदलल्या, खूप बदलल्या. पहिली फक्त कशें न्यूजपेपर आयल्या जाताले किंवा बाकी असे म्हणजे लावड स्पीकर हे ते आता बदलला. यू हॅव टू टार्गेट ईच अँड एवरी कॅटेगरी ऑफ पीपल. युथांचे डिफरंट असता, थोड्यांक फेसबूक, थोड्यांक इंस्टाग्राम, थोड्यांक व्हॉट्सअप मेसेजीस, थोड्यांक पेपर इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, थोड्यांक प्रिंट मिडिया. इट इज डेफिनेटली चेंज. इट हॅज बिकम अ व्हेरी प्रोफेशनल थिंग आणि ते प्रोफेशनलीच करचें पडटा. आमच्याकडे इतली बरी टीम आसा, हे सगळे प्रोफेशनली जाल्ले आसा. म्हणजे हांव कितले फावटी घरान पावलो म्हाका दोतोर तुमचो फोन आयिल्लो आहा, पावलो तुमचे मेसेजीस रोज येतात म्हणटाले तुका सगळें कळ्ळें न्ही तुमचे आमकां तुमी कितें करतले कळ्ळें. म्हणजे म्हाका घरा वतालो तेन्ना उलोवपाची गरज पडनाशिल्ली. लोकांक सगळ्यांक खबर आशिल्लें की हें आसा. थोडे कोणाक डावट आशिल्ले. आतां ऑपोजिशन डावट काडटा दोतोर हॉस्पिटल आनी पॉलिटिक्स कशें सांबाळटले अशें डावट काडटाले. हांव ऑपोजिशनाक इतकें सांगता म्हजें इतकें पयलीं तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा की म्हजे इतले ते बरे चित्तात म्हणून. दोतोर कसो करतलो ही तांकां काळजी आसा, त्यांची काळजी ना. थँक्यू फॉर दॅट. पण हांव इतलेंच सांगता जे काम हांव हातीन घेतलां न्ही तेतून 24/7 आसता. हांव रावतालो म्हापशां, हांव बिचोलकार मेणकुरचो आनी आतां हांव मद्दी रावता मुळगांव. म्हणजे म्हाका शहरी भाग आनी गांव भाग जवळ जाला. रेजिडन्स बदलला 24/7 आसता. आनी ऑपोजिशनाक किंवा लोकांक सांगूं शकता हॉस्पिटल चलोवपाक हॉस्पिटल ओनरान हॉस्पिटलान बसची गरज ना. इतली कॉर्पोरेट हॉस्पिटलां आसात मणिपाल म्हूण हेल्थवे ते ओनर खंय कोणाक खबर सुद्दां ना. फक्त जर हांव हॉस्पिटलान आसलो म्हजो जो सॅलरी हांव दिता डॉक्टरांक ती कमी जातली. हांव करतलो. आतां म्हजें कुडाळाक हॉस्पिटल आसा. हांव लास्ट 2-3 वर्सां वचोंक ना. पयलीं हांव आठवड्याक एकदां वतालो, चलता वर्साक एकदां वता. वॉट यू रिक्वायर इज अ मॅनेजमेंट. यू डोंट रिक्वायर डॉक्टर. आज तुका टॅक्निकल पयशे मनीस कितले मेळटात, तुका मॅनेजमेंट जाय आनी यू शूड नो टू चूज हूम तुजे. सो ही क्लियर कट मॅसेज आसा. पण तशें आमचें ऑपोजिशन बरें आसा, ते म्हजे खूब बरें चिंततात. सो ह्या इलेक्शनानूय तांच्यांनी म्हजेंच बरें चिंतलां म्हणून आय एम मोर कॉन्फिडंट. पक्ष खूब आसात, नवीन पक्ष आयले आतां. जाल्यार कितें आसा तुमी जशें म्हणलें की आज डिजिटलायझेशन इतकें वाडलां की आमी घरा बसून इंटरॅक्ट करूं शकता किंवा आपली मॅसेज पावोवंक शकता. खंय तरी अशे पक्ष आयले जे आतां फ्रीबीज किंवा प्रॉमिसीस किंवा आश्वासनां हाजेर अजून विश्वास दवरतात आनी करतात. ताजो कितें परिणाम जाता काय कितें गोंयांत तरी ताजो परिणाम जाता काय कितें? गोंयची जी जनता आसा न्ही ती खूब हुशार आसा आनी डिचोलीची तर खूब हुशार आसा. हय आतां ते 10 तारखेक रिजल्ट सांगतलो तुका. बेश्टे फ्रीज बी लोकांक जे पयलींचे फ्री बीज आसात न्ही, पयलींचे स्किमी आसात न्ही, लाडली लक्ष्मी आतां कितलीं वर्सां जे येवंक ना हे सगळे लोकांक खबर आसात. सो लोक अशे हेचेर करचे ना. लोक आतां खुबशे सांगतात. काल सेंट्रल मिनिस्टर आयिल्लो तेन्ना सुद्दां तांच्यांनी म्हजेर टिका केली. म्हणजे पळयात नॅशनल पार्टी सुद्दां आज ह्या अपक्ष कॅन्डिडेटाक कितली भियाल्या ती पळयल्या. सो त्याच्या वयल्यान लोकांनी लक्ष घेवपाचो. तेन्ना उल्लेख केल्लो म्हजो की अशें येयला हे करपाक येयला. कोण धंदो करपाक येयला, कोण कित्याक राजकारणान कितें करता हे सगळ्यांक खबर आसा. कोण आपल्या प्रोफेशनान कितलो वेल सेटल आसा, कोण धंदो करतले सगळ्यांक खबर आसा. ओपोनंट कोण तुमचो? जितले कॅन्डिडेट अपोजीट रावले ते सगळेच ओपोनंट म्हजे. ओके, इट्स 1 to all. 1 to all. येस. आज तुमी तुमच्या वाठारांत भोंवतात, तुमकां इश्यूज खबर आसा, सगळे खबर आसा. तेन्ना म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी, म्हाजे बिचोली, म्हाजे दिवचल, म्हाजे काळजांतले दिवचल, म्हाजे दिवचले खातीर विजन कितें आहा? तुमी तशें शिक्षा विजन आहा, दिवचले विजन कितें? सगळ्यान व्हडलें विजन एकच आसा, बेरोजगारी कमी करची. आज आमच्या भुरग्यांची इतली वायट परिस्थिती जाल्ली आसता. 10-15 इंजिनियर जाता तो आनी 10-15 हजारा खातीर कुणय वेर्णा वता. सांजचो संक सुटलो जाल्यार 7:30 पर्यंत घरा पावना. 5,000 भितर ताका पेट्रोलाक वता. सो बेरोजगारी कमी करचें हें म्हाजें डिचोले खातीर एक विजन आसा. हो जसो इश्यू सॉल्व जालो काय सगळे इश्यू सॉल्व जातले. पॅरामेडिकल कॉलेज सुरू करपाक जाय. आज पॅरामेडिकल कॉलेज कित्याक म्हणटा तर आमच्या गोंयांत 2च पॅरामेडिकल कॉलेज आसा. एक गव्हर्मेंट, एक प्रायवेट आसा. आज जो डिमांड आसा तो चड आसा आनी सप्लाय आसा ती कमी आसा. 20 वर्सां हॉस्पिटल चलयता. खंयची हांव BSc नर्सिंग घेतली काय ते 6 म्हयने 1 वर्स काम करता आनी मागीर ते गव्हर्मेंटाक जॉयन जाता. सो पॅरामेडिकल कॉलेजीन आमी ANM, GNM, BSc नर्सिंग हे कोर्सीस सुरू करतले. एक्सरे टॅक्निशियन, पॅथॉलॉजी टॅक्निशियन, ऑप्टोमॅट्रिस्ट. म्हज्या हॉस्पिटलान 6 ऑप्टोमॅट्रिस्ट आसा. गोंयचो एकूच भुरगो आसा, 5 जाण आसा ते गोंयच्या भायरचे आसा. म्हणजे तुमी डिमांड पळय. गोंयान आमच्या 100राहून ऑप्टिकल शॉप आसा. 70% ऑप्टिकल शोरुमान जे ऑप्टोमॅट्रिस्ट आसात ते गोंय भायरचे आसात. पळय सो कितलो गरज. आनी सेकंडली कितें आसा पॅरामेडिकल कॉलेजीन जे आमचे भुरगे भायर सरता तांकां 100% जॉब प्लेसमेंट. 105 हॉस्पिटलां आसात प्लस गव्हर्मेंट आसा. सो इतली गरज आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हेल्थ इंडस्ट्री आनी एज्युकेशन इंडस्ट्री हे 2
गोंयांत कित्याक इंडियाभर हांकां केन्नाच मर ना. कोवीड येवं, पॉलिटिक्स येवं, सगळें वचूं, हे दोन इंडस्ट्री बरें चलतले. ह्या दोनूय इंडस्ट्रीचेर म्हाका भर दिवपाक जाय. आमचो बिचोलचो भुरगो जर आज नीट एग्जाम आन्सर करतलो जाल्यार ताका हांगा क्लासीस ना. वेरेज आमी स्टेलार अकॅडमी म्हणून सुरू केली पर्वरी, आनी ही पळय गाडी दिसता ती आमी फक्त बिचोलकारांक दवरल्या, बिचोलच्या भुरग्यांक दवरल्या, हांगच्यान वचून येवपाक, तांचो टायम सेव जावपाक, तांच्या पेरंटांक त्रास जावपाक ना. अशें आमी खूब कामां केल्या. फक्त आमी कामाचो गाजावाजा करना, आनी ही लोकांच्या काळजान पावलेली आसा कामां. त्यामुळे लोकांक खबर आसा खंय वोट करपाचें तें. शेवटाक जेन्ना तुमचे वोटर्स बिचोलकार तुमकां आमच्या मिडिया थ्रू, प्रुडंटा थ्रू तुमकां पळयतात, आज तुमकां तांकां एक संदेश दिवपाचो, मॅसेज दिवपाचो, कितें दितले? हांव म्हज्या वोटरांक इतलेंच सांगता, खूब जाणटे आसतले, भुरगे आसतले, सगळ्यांनी मेळून येता ते 14 तारखेक म्हजें सिंबॉल आसा त्या हेलिकॉप्टराचें, ताका म्हाका भरघोस मतांनी निवडून हायात. तुमकां म्हजेर मत घातल्यात म्हणून केन्नाच तुमकां वायट दिसचें ना, तुमचो केन्नाच विश्वासघात करचो ना, आनी देव बरें करूं म्हणटा. सर, तुम्ही तुमचो वेळांतलो वेळ काडून, आतां हार्डली दोन दीस उरले हातीन, तरी सुद्दां तुमी तुमचो वेळांतलो वेळ काडून, तुमी म्हाका दिनासलो टायम, पण तुमी दिलो तरी सुद्दां, तरी म्हणून तुमकां चडांत चड देव बरें करूं, आनी तुमच्या कॅम्पेनिंगा खातीर व्हेरी बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू. आमी आसले आज प्रुडंटाच्या राजकारणान आनी बिचोले वाठारान. बिचोलेचे प्रश्न, हांगसरले कागाळी समजून घेवपाक आसले डॉक्टर शेट्टी आमचे बरोबर. तेन्ना तुमी पळयत रावात प्रुडंट. जो कॅन्डिडेट अजून निवडून येवंक ना, हेंची तरी 3 टर्म जाल्यात. राजेश पाटणेकर 3 टर्म झाल्या, नरेश सावळाचो 1 टर्म झाला. ह्या तिगांचे 3 टर्म, हेचो 1 टर्म जावन हांगा उस्पा जे इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा ते गव्हर्मेंटान स्क्रॅप केल्ली, हेचेर हांकां खबरूच ना ती स्क्रॅप केल्या म्हणून. दोतोरान ती सोदून काडल्या, आणि ती सोदून काडटना दोतर 2 फार्मास्युटिकल कंपन्यांकडे तुम्ही गोंयांत या, आमी थंय टायअप करुया आनी उस्पा इंडस्ट्रियल इस्टेट घालुया. तर हे सगळें जालें, आनी दोतर हांगा येवन पळयता जाल्यार ही इंडस्ट्रियल इस्टेट स्क्रॅप केल्या. त्या उपरांत दोतोरान हे गोश्टी सगळ्यो करून कित्याक स्क्रॅप केल्या, IDC कडेन गेले, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना कडेन. तर तेंच्यान आमकां गव्हर्मेंटान हे केला, गव्हर्मेंटाक काही फंड भरचो पडटा, काही पैसे भरचे पडटात, ते 5-10 कोटी ते तेंच्याकडे ना झाले म्हणून ती स्क्रॅप केली गेली. अशी अनेक कारणां सांगून, पण ही कित्याक स्क्रॅप केली हेचो शोध फक्त दोतोरान घेतला. दोतोरान स्वता इच्छाच नाशिल्ली, आमी दोतोराक फोर्स केला की तुज्या सारको उमेदवार आमकां जाय, ही जनतेची मागणी. आणि म्हणूनच दोतोरा कडेन ज्या पक्षांनी मागणी केली त्या पक्षाकडे दोतोरान सांगलें म्हाका लोकांनी उबो केला, हांव पक्षांत वचूंक शकना, तुमी म्हाका ज्या कडेन मागणी केल्या आमच्या पक्षांत यो, तेचें स्वागत करता, पण हांव येवंक शकना. कारण जनतेची मागणी आसली की तुमी भितर यात म्हणून. कारण तुमी जर राजकारणांत येयल्या जाल्यार राजकारण हे समाजकारणाचें माध्यम आसा. समाजकारण करता आसतना दोतोरान खूब आपल्या पदरचे पैसे खर्च करून खूब समाजकारण केला. आता जर का राजकारणाची एका जोड मेळ्ळी जाल्यार रस्ते, हेल्थ सेंटर, आरोग्य केंद्र, खूब 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 सुविधा जनतेक दिवं शकता. आणि ही दिवपाची एकमेव उमेदवार हांगा जो दिसता तो फक्त दोतर आणि दोतराक ते व्हिजन आसा म्हणून आमकां दोतराची गरज आसा. सांगपाचें म्हळ्यार इतकेंच की डॉक्टर शेटये ही एक बिचोलेक खरेंच एक आशेची किरण आसा. आमी गेली 15-20 वर्सां जालीं पळयता बिचोलेन कांयच जावंक ना. युथां खातीर सोडून दी, खंयच्या मनशा खातीर कितें केलें हे आदले कोण निवडून येयल्ले आहा पळय तेंच्यांनी सांगचें आमकां. आयज दोतोर राजकारणान देंवच्या पयलीं दोतोरान समाजकारण स्टार्ट केलें. आमचे सुद्दां जे भुरगे आहा पावरीन नासलेल्या कारणान आसा त्या पद्दतीन आपली खंयसून पावर लावन ताकद लावन जे भुरग्यांक बेरोजगार आहा तेका तोड म्हणटा तो आमच्या बिचोलेन डॉक्टर शेटयेत आहा. आतां डॉक्टरान राजकारणान देंवच्या पयलीं समाजकारण सुरू केलां. हांव सुद्दां म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक दोतोराच्या पॅनलाक रावल्लो. दोतोराक पासून इन्स्पायर जावन आमी ह्या राजकारणान देंवल्ले आसा. आमी अशें तशें फूल स्विंग जे यूथ आमी म्हणटा ते सगळे दोतोरा फाटल्यान आहा. हांव बिचोलकारां कडेन इतकेंच मागता की सगळ्यांनी ह्या फावटी एक बदल म्हणून डॉक्टर शेटयेक आपलो पूर्ण आशिर्वाद दिवन निवडून हाडचो. धन्यवाद.